जशें आमी करार केल्लो की आमचे सरपंच पद जे आसा मागीर पंचायतीचे हे सगळ्यांक आमी भागोवन दितले आनी त्याच अनुशंगान आयज वासुदेव गांवकर यांची ह्या पदी वर्णी लागलेली आसा। हांव सगळ्यान पयलीं तांकां शुभेच्छा दिता दोगांकूय। तशेंच आमच्या पंचायत मंडळांनी सगळ्यांनी जो सहकार्य केल्लो आसा, सगळे पंच मेंबर जे सहकार्य केल्लें आसा त्या सहकार्या बद्दल त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी आभारय मानता। मये पंचायतीच्या विकासा खातीर आयज आमचे 3 वर्सां जाली हे पंच मंडळ बरे तरेन कार्य करीत आसा। आमच्या मार्गदर्शनान तेंच्यांनी खुबशी बरी लोकां अशे कामां केल्ली आसा आनी प्रकल्पय हाडलेले आसा। आज आमी त्या मया खातीर हे लोक जे आमचे प्रतिनिधी आसा बरे तरेन काम केल्ल्या बद्दल तेंचे आभार मानता आनी तेंचे कडेन बऱ्यांतले बरें काम जावचें ह्या फुडें अशी अपेक्षा करता। माझ्याकडे जबाबदारी सोपयल्या ती जबाबदारी आमदाराच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे 11 वार्डाचे डेव्हलपमेंट खंयच भेदभाव नासतना हांव ही कामां करतलो। तुमकां काय दिसता तुम्ही सरपंच झाल्या इतक्या वर्षां तुमची मेहनत तुम्ही काम केलें आनी सरपंच झाल्या हेज्या पयलीं हांव 4दा म्हाजी मिसेस निवडून येयल्ली त्या पयलीं म्हाजी मिसेस सरपंच जाल्ली उपसरपंच जाल्ली आनी हांवें खुबशे आमच्या वार्डाचे डेव्हलपमेंट केली आनी आतां हांव म्हाज्या वांगडी वार्डाचे हांव फर्स्ट टायम हांव पंच म्हणून निवडून येयलो आनी आतां म्हाजी जबाबदारी आसा सरपंच पद म्हण हांव सगळ्यांचे 11 वार्डाची कामां करतलो। खास करून हांव सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा। सर्वप्रथम आमचे आमदार तशेंच BJPचे मंडळ यांची कोर कमिटी आसली तांकांय बी हांव हें करता। तशेंच म्हाजे 11 वांगडी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा। म्हाजी बिनविरोध निवड जाल्ले कारणान हांव सगळ्यांक आभारी आसा, तांची ऋणी आसा।